मंगळारा वाळपयच्या सप्तकी बाजारात सुकयल्ल्या सुक्या मिरसांगेच्या आगमनात व्हडा प्रमाणात वाढ जाल्या। अंदू गोंयांत मिरसांगेची लागवड उणी जाल्ल्यान दर खूब वाडून 250 ते 1200 रुपया मेरेन पावल्यात। तरी लेगीत बऱ्या दर्जाच्यो मिरसांगो घेवपाक बाजारात गिरायकांची व्हड गर्दी पळोवपाक मेळटा। गोंया भायले मिरसांग तशेंच खारें नुस्तें आनी आंब्यांनी बाजार उपाट भरला। पळयात। बांध्याची कशी किलो हा? हे 550 आहे किलो। ती दुसरी 450 आणि बेडगी गाडगी 350। या वर्सा मिरसांग असा गावठी बी मोठी असेल असा 12 ग्राम कितली कशी किलो? 1200 रुपया। पण या वर्सा तिथले मिरसांगचे पीक जावन आसता न्हू? हांगा पावस पडलो न्हू खूब। हय आता तुम्ही सगळे बायसूनच धाडला। हय 80 किलो रे। आता गिरायक आसा अशी असा मातशी स्लो आग्राक लोकांक म्हारग दिसता। आणि कोथंबीर कोथंबीर 180 आहे किलो। 180। आता मिरसांग आता म्हारग जातली की आणि सवाय जातली? ही मातशी म्हारग जाता, पावस पडटा नसता। हां पावस जाता म्हारग जाता। हे मिरची बरी आसा। बरी आसा? एकदम बरी आहा। रेट बी कशा? रेट आसा मिरची क्वालिटी आहा। क्वालिटी मिरची आहे न्हू क्वालिटी आसा। तुमचे आता पळय तू आता खूप वर्सां जाली वाळपे बाजारात येता, सो तुका या वर्सा गिरायक आसा तशी मिरचीची? पूण रेट चड आहा न्हू? गावठी ह्या वर्सा गोव्यान जावना दिसता। म्हणजे कित्या खातीर अशें म्हणटा? लोक गावठी म्हणून आलतू पालतू मिरची हाडटा आणि गावठी म्हणून विकता बाजारात। बाजारांनी तुम्ही आता मिरची खंयची हाडटा? घेवपाची कस्टमर बी सवय पळयता सवाय पळयता आणि मिरची क्वालिटी पळयना। पळयना गदा घोडा एकी करता। हय गद्याची 4 तागडे असता आणि घोड्याची 4 तागडे असता, दोन्ही एकीच करता। हे पळय एक कुशीना हय आणि हे कुशीना। हय तेजे रेट कुशीन आसा, तेजे रेट कुशीन आसा, तेजे रेट कुशीन आसा, तेजे रेट कुशीन आसा। तुम्ही सगळे आता वेगळे वेगळे क्वालिटीची वेगळे वेगळे दवरता वेगळे करता आणि ग्राहकांक लोकांक कशी जाय तशी दिता तुम्ही? थोडे लोक वळे वळे जोरू ना, सगळे मिक्स करता, काळे पिळे मिक्स करून विकता। हय कित्याक आम्ही 15-12 महिने हांगा बसता, पासून सुद्धा बसता। हय एक थोडे लोक ना 2 महिने येता आणि वता। पण तुझी जी गिरायक आसा ती तुझी तुकाच मेळटा? काला मुसरा असा, काला मुसरा असं काला तोंड देऊन देतात, काले तोंड घेऊन येतात, 2 महिने करता। तुमचे आता गिरायक आसा पळय ते तुमचेच कडेन येता न्हू पळय? आमचे गिरायक येतात, असे मामा लोक फिक्स मामा लोक येतात पुणे। आणि या वर्षाचा गावठी मिरची कशी रेट आसा? तोंड असताना देते 2 महिने करता खाली, काळे तोंड घेऊन 2 महिने येतात। पण तुम्ही वर्षाचे 12 महिने बसता? ये कैसा? हाँ रेट कैसा है? बारीक वाला 100 को 15-20 डालेगा, ये मीडियम में 100 को 7 से 8 डालेगा। ये घट बांगड़े है, मो बांगड़े है, 100 को 7 से 8 डालेगा, 100 को 10 है। ये सबका गोई का हो? ये गलमा है, बारीक है, मोटा है, 50 किलो वाटा है, 100 को 3 वाटा है, 100 को 3 वाटा है। हमारा फिगर लगाता है। हाँ अरब की फिगर लगाता है। यदि मिरची कशी आहे? 350। 350 आणि ती 450। बऱ्या बऱ्या नऊ मिरची आहे, नऊ। तुम्ही ही मिरची सगळी खंयच्यान हाडला? आम्ही बेळगावसून हाडटा। बेळगावसून। या वर्सा मिरची बरी जाल्या की बरी जाला, मातशी रेट वाडलेली हा? आणि गावठी मिरची ना? गावठी मिरची आसा काय? म्हणजे गोंयची मिरची या वर्सा नासता? एक वर्ष आसा 1000 रुपये किलो चल्ला आता। 1000 रुपया। आता तुमकां बाजारान गिरायक आसा? गिरायक आसा, आता सुरू पावसाक लागून पावस पडले की गिरायक येता। येता पूण या वर्सा मिरची तितली ना तशी, म्हणजे तुमकां कमी आसा? वाडलेल्या फुडल्या वर्साक ह्या वर्साक आता 200 रुपये रेट वाडलेली आसा। पूण आता लोक येता पळय व्हरपाक तेन्ना रेट कमी करता की अशें म्हणजे 1 पॉयंट करता?